मागासवर्गीयांचे नाव वापरून भाजपा सरकार राहुल गांधीचेर वार करता असो आरोप गोय काँग्रेसीचो फुडारी गिरीश चोडणकारान केला। भारतीय जनता पक्ष म्हळ्यार पुराय तरेन आरएसएसाचो भाग आनी आरएसएस ही मागासवर्गीय आनी अनुसूचित जाती जमातीचो द्वेष करपी संघटना अशें म्हणीत गिरीश चोडणकारान टिका केली। त्यांनी ती प्रेस कॉन्फरन्स घेतलेली आनी स्वताक ते ओबीसी म्हणटात। म्हणजे पयलीं म्हणजे हांकां ओबीसी म्हणून घेवपाक कसलोच अधिकार ना, कारण ओबीसी खातीर तेंची ती धडपड जी जाय गरज आशिल्ली, जे प्रश्न मुळावे प्रश्न आसा ओबीसीचे ते सक्सेसफुली सरकारा कडल्यान आपल्या केंद्र जावं राज्य सरकारा कडेन ते पूर्णपणे अपयशी ठरल्यात आनी हे नाका आशिल्ले इश्यूज रेज केल्यात। आनी त्या खातीर आयज तेणी आमी केन्ना अशे ओबीसीचे वावुरपी काँग्रेस पक्षाची केन्ना अशी एक जायना, पूण तांणी हे प्रेस कॉन्फरन्स घेवन ओबीसीच्या नांवान आमचे लिडर राहुल गांधीचेर हल्लो करपाचो प्रयत्न केलो। त्या खातीर म्हणलें आयज आमी सगळे एकठांय जावन तुमचे मुखार थोडी क्लॅरिटी, म्हणजे हो जो बीजेपी म्हणटा जाचो सर्वासव आरएसएस, हो आरएसएस म्हणजेच ओबीसी द्वेषी, ओबीसी एससी एसटी हांचे विरोधान तेंची जी मूळ संघटनाच आसा ती संघटनाच आनी तेंची घटना ही रिजर्वेशनाच्या विरोधी, ओबीसीच्या विरोधी, एससीच्या विरोधी, एसटीच्या विरोधी। पूण तांकां नाइलाज जाता, कारण नंबराचें राजकारण आसता आनी त्या कंपल्शन जावन तांकां आयज ओबीसीची दुखां गळोवपाचे दाखोवपाचो प्रयत्न करतात।